सोनशे होंडा पिलार स्पोर्ट्स हेरिटेज वतीन पहिल्याच फावट आयोजित केल्ल्या अंडर 16 चल्यांच्या हॉकी सर्तीत बस्तोड्याची हॉली क्रॉस शाळा जैतिवंत थारला। जाल्यार कानोळे गुस्त्या मोंतेरो मैदानाचेर जाल्ल्या दादल्यांच्या फुटबॉल सर्तीत बार्देश वेटरन्सांचेर 2-1 गोल मारीत राया वेटरन्स जैत मेळयली। पळयात गोंयच्या खेळा मळावयली ही कांय खिणचित्रां। सोनशे होणाच्या पिलार फादर स्पोर्ट्सान हेरिटेज ग्रुप ऑफ गोवाच्या जोड पालवान 10व्या हॉकी ट्रॉफी सर्तीचे आयोजन केले। या सर्तीन पहिलीच फावट अंडर 16 चलयांची हॉकी सर्त आयोजित केली। या वेळार 5S फॉर्मॅटा वरवीं 102 गोलाचो खेळ जालो। गोंयच्या 8 पंगडांनी या सर्तींत वांटो घेतिल्लो। बस्तोडच्या हॉली क्रॉस शाळेच्या पंगडान 4-2 अशे गोल मारीत जैत मेळयली। जाल्यार स्टार्स ऑफ सत्तरी हॉकी क्लबाक हार मानची पडली। जाल्यार कानोळी वेटरन्स क्लबा वतीन डॉक्टर गुस्तेव मोंतेरो मैदानाचेर खासा फुटबॉल सर्तीचे आयोजन केले। हातूंत बार्देस वेटर्सांनी राया वेटर्साचेर 2-1 असो गोल मारीत जैत मेळयली। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।